अंदू बाजारात गांवठी मिरसांग व्हडा प्रमाणात विकपाक येवपाक लागल्या। बुधवारा जाल्ल्या दिवसाच्या सप्तकी बाजाराक मये, हरमल, मैडे आणि हेर वाठारांतली गांवठी मिरसांग विकपाक आयिल्ली। दिवचले बाजारात सध्या गांवठी मिरसांगेचो दर 550 आणि 650 असो आसा। ह्या मिरसांगाची पुरवण वाडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान फुडल्या सप्तका मेरेन दर कमी जावपाक शकता असो अदमास कांय विक्रेत्यांनी उक्तायला। रेट किती आहे मिरसांगाची? तुझ्याकडे कशी आहे? आणि ही कैसरली मिरसांग पुन्हा मिरसांगाची खूप बरे येयला दिसता आणि सवय जावपाची आसा ते सांगूंक शकना बाबा, आम्ही दुसऱ्याकडे घेता न्हू, आम्ही केल्या तुका सांगूंक शकता। तू दुसऱ्याकडल्यान म्हणजे ही आता नवी मिरसांग पण सध्या मिरसांग खब आसा नो खब गिरायक मेळटा। गृहिणी खातीर एक खोशयेची गजाल आसा। दिसपट्ट्या आहारांतलो एक घटक आशिल्ली गांवठी मिरसांग अंदू सवाय जावपाची चिन्हां दिसतात। अंदूच्या सिजनात पोरसांनी पिकिल्ली गांवठी मिरसांग सध्या बाजारात विकपाक येवपाक लागल्या। बुधवारा दिवचलच्या सप्तकी बाजारात व्हडा प्रमाणात गांवठी मिरसांग विकपाक उपलब्ध आशिल्ली। मये, हरमल, मैडे आणि हेर कांय थारावीक वाठारांतली गांवठी मिरसांग दर वर्सा दिवचलच्या बाजारात विकपाक येता। अनुकूल हवामानाक लागून चडशा वाठारांत गांवठी मिरसांग बेस बरी पिकिल्ली आसा। ताका लागून फुडल्या कांय दिसां भितर बाजारात गांवठी मिरसांगेची आवक वाडपाची शक्यताय आसा। गांवठी मिरसांग बाजारात वाडली काय आपोआप मिरसांगाचे दर देंवतले असो अदमास आसा। सिजनाचे सुरवातीकूच गांवठी मिरसांगेचे दर परवडपा सारखे आसा। सध्या 500 ते 650 रुपया किलो असे गांवठी मिरसांगेचे दर आसात। बाजारात गांवठी मिरसांग वाडली काय आपोआप हे दर देंवतले आणि फुडल्या कांय दिसां भितर गांवठी मिरसांग आनिकूय सवाय जातली असो एक अदमास आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।